देवाची उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ब्रँडन आवय बापायचो एकलोच पूत आसलो. 12वेची परिक्षेन 85% घेवन तो पास जाल्लो. आतां ब्रँडनाच्या मनांत अशें जालें, हांवें 12वेचे परिक्षेन 85% घेवन पास जालां जाल्यार म्हज्या आवयन बापायन म्हाका एक बरो इनाम दिवंक फावो. आपल्याक इनाम जाय म्हूण ताणें आपलें चिंतप आवय बापाय कडेन उक्तें केलें आनी आपणाक मोटरसायकल घेवून दिवची म्हूण मागलें. तेन्ना ताच्या आवयन बापायन ना म्हूण सांगलें. कित्याक ब्रँडनाक आजून 18 वर्सां जावंक नात. तो आजून पिरायेन ल्हान आसलो आनी जायते तरणाटे भुरगे अपशोक जावन मरतात ती भिरांत आवयन ब्रँडनाच्या मनांत घातली. पूण ब्रँडन हें आयकूंक कसोच तयार ना जालो. ताणें होट धरलो आनी मोटरसायकल आपल्याक जाय ती जाय म्हणून मागोंक लागलो. ओदीक आपलें वांकडें मन वापरून ताणें मोगाचें ट्रम्प कार्ड आवय बापाय मुखार मारलें. तो म्हणूंक लागलो, तुमी म्हजो मोग करिनात. हांवें जाय तो तोकोस घेवन पास जालां, तरी तुमकां कांयच पडून वचूंक ना. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्या मोगाची कुशी म्हाका एक मोटरसायकल घेवन दिवंकूच जाय. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कुणा सोदता आनी एकामेका सोवें मोगाच्यो कुणा पळोवंक आशेता. दुसऱ्याच्या मोगाचे आमकां पुरावे जाय, कुणा जाय. जेजू सोर्गीच्या बापाच्या मोगाची कुणा पातकी मनशांक देवाचें बोगसोणें घेवूंक दिवूंक जेजू आयलो. पातकेंक जिवीत बदलूंक जेजून उलो केलो आनी पातक रोडटेल्यांक देवाची काकूट बसायली. मनशांनी आपलें जिवीत बदलूंक जेजून उलो केलो. आमी आमचें जिवीत निठायेर घालूंक, पातक सोडूंक, आदलें जिवीत बदलूंक जेजूचो संदेश आयकोप्यांक आमकां केन्ना केन्ना झोड लागता. देवाच्या मोगाची कुणा आमी सोदता. जेजू देवाचो पूत आनी सोडवणदार होच एक व्हड्यांतलो व्हड बरो पुरावो आनी कुणा जावन आसा. आयज आमी नियाळाक घेतल्या ती व्हड कुणा आनी पुरावे मागपी पोरसां जेजू कडेन कुणा मागतात आनी जेजू जाप दिवन तांकां जोनास प्रवाद्याचो उगडास करून दिता. आदल्या कोरोरांत काकूटसार देवान निनेवेच्या लोकां मदें जोनास प्रवाद्याक पाठयलोलो. देवान निनेवेच्या पातकी मनशांची दया केल्ली. ताणें पातक सोडून आपलें जिवीत बदलचें अशें देवाची येवजण जाल्ली. देवाच्या नांवान जोनास प्रवाद्यान निनेवेच्या लोकांक आपलें जिवीत बदलूंक उलो केलो. निनेवेच्या लोकांन जोनास प्रवादीचें उतर मानून घेतलें. राजा आनी ताचे चाकर लेगीत आपले पोरजे वांगडा तांणी पातकांची दूख धरली, उपास केले, आपली बरी आंगवस्त्रां कुशीन दवरून, साका पोते न्हेसून आनी आपल्या आंगार आनी माथ्यार गोबोर घालून त्याग आनी सॅक्रिफीस केले. पातक सोडून दिवंक आनी जिवीत बदलूंक निनेवेच्या लोकांक काळीज मन दाखयलें देखून देवान तांची दया केली. जेजू म्हणटा, जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. असो हो उलो करून जेजून गालियेसांत आपलो गौलीक वावर सुरू केलो. होच देवाचो उलो. बाबा भयणीनो, आयज आमकां पावता जाल्यार आमचो जबाब कितें? निनेवेच्या लोकां सारकी जेजूचे आपोवण्याक आमी कालती जाता काय?
व त्या जुदेव लोकां भाशेन आमी देवाच्या मोगाची खुणां सोदता जेजूचें उतर मानून घेवंक जुदेव लोकां भाशेन आमी खुणां आनी पुरावे सोदतात काय मागुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर आयकलें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.